हो ताळगांवचो 70 वर्सां पिरायेचो जाणटो रामदास सापेरकर. सापेरकर हो पॅशनान इंजिनियर आनी राज्य सर्तीत फुटबॉल खेळगडो. आतां दोनूय क्षेत्रांतल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत तो शेतांत राबता आनी शेतां म्हणटात तें ताचें पोट. भाताच्या पिकावळी सयत सापेरकर आपल्या मळ्यांत भेंडी, वाली, तवशी, कणगां, चिबडां हे सारकिल्ल्यो गांवठी भाजयो आनी फळां उगयता. हे सगळे सरकारी मजत घेयनासतना ते भायर तो सेंद्रीय पद्दतीन सारें वापरून ही पिकावळ पिकयता. हांगाचो हो हांवें मोळो पळय हें केला ह्याच वर्सा हांगा लेवल करून फातर बितर काडून हो मोळो हांवें कुलयला. हांगा हांवें भेंडे रोयल्या, प्लस हांवें वाल घातल्या, दुदी घातल्या, चिबडां घातल्या, काळंगां घातल्या आनी आपले तवशी. हांगासर आमच्या सिजनान पळय रोयता ती वालूय रोयल्ली आसा. मेन थींग कितें आसा, आमकां हांगासर जर बरो पावस पडत जाल्यार एकदम बरी पीक जाता. प्लस आमच्या सिजनान आमी पडवळी रोयता, दुदी रोयता कोंकणी, मागीर बटाट्याय घालता थोडे पळोवपाक, लसूण घालता आनी जी भोबरां म्हणटा पळय ती घालता. मेन आमचें म्हणटा तें तांबडी भाजी, मुळो आनी सासवाची भाजी हेका डिमांड चड आसता. गिमाच्या दिसांनी सापेरकर लसूण, बटाट आनी द्राक्षी हे सारकिल्ले अभिनव उपक्रम हातीत घेता. गेल्ल्या वर्सा द्राक्षाचे पीक येता थंय आशिल्लें, पूण ताका कीड लागली. पूण हांव हार मानचो ना. किटकनाशक वापरिनासतना हाचेर उपाय काडटलो आनी द्राक्षांचें बरें पीक ताळगांत उगयतलो. सापेरकरान उक्तायलो विश्वास. सुपर मार्केटान मेळपी फॉरेनीची भाजी गिमान फुलताली. म्हज्या गांवठी भाजयेक हिसपा भायर गिरायक आसा अशें सापेरकर सांगता. आतां कितें जाला, जरी तर आतां चड कोण हें सगळें हांव करता कशें ऑर्गेनिकाचेर, कितें तितून कॅमिकल ना, कांयच ना. कॅमिकल म्हणटा तें मात सुद्दां यूज ना. हें फक्त ऑर्गेनीक. नुस्तें हाडटा, कुसयता, तितून गोबर घालता, गोबर घालून तें मागीर एक 15 दिसांनी ओपन करता, ओपन करून तें ह्या वेपाराक घालता. ताका लागून हेका कॅमिकल कांयच आसना आनी ह्या लोकांच्या हेल्थाक सुद्दां बरें आसता. द्राक्षांक कितें जाली, बेल बिल येयली, द्राक्षांक जाली, पूण ताका कीड लागली. कीड लागतकच चड रोग जाली. 10 रुपयो हें वाली रोयल्ल्यो तेल्ल्याच्या भाशेन. पूण ह्या वर्सा हांव एटलिस्ट 25 ते 30 त्यो वाली हाडटलो आनी त्यो रोवन ताका नुस्त्याचें उदीक मारतलो. पेस्टरायज करचो ना. पळयतलो की नुस्त्याचें उदीक मारून तर हें सक्सेसफूल जाता जाल्यार हांव तें करतलो. लोक सकाळी फुडें येयलो, बाबा कितें हाडलां हें पयलें. दुदयाची फुलां म्हटल्यार डेलीची ऑर्डर आसता. म्हाका दी, तुका दी, म्हाका दी, तुका दी. तेन्ना हे जो प्रॉफीट सॉलीड आसा. सरकारान शेतकाऱ्यांक करता ती मजत फावो तितकी ना. सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोयीस्कर करपाक जाय. सरकारान बरी मजत केली जाल्यार तरणाटे फुडें येवपाक शकतात. तरणाट्यान नोकऱ्यो फाटल्यान धांवनासतना शेतांत देंवचें आनी भाजयेचो मळो फुलोवचो. हो सादो वेवसाय न्ही, हातूंतल्यान बरी येणावळ जोडूं येता अशें सापेरकर सांगता. मेन थींग हांगासर आमकां कितेंय तर गोवोरमेंटान तर कितें हेल्प केल्लो हेज्यानूय बरो. म्हाजी सुवात हांगा खूब आसा, ती म्हाजे कडेन जाता पळय तितलीच हांवें केल्या. फुडल्या वर्सा हांव येवन बरी करतलो. आतांचे जे पळय यूथ आसा त्या युथांनी आमच्या फाटल्यान हें स्टार्ट करूंक जाय. यूथ धांवता खंय नोकरी. नोकरी करून कसलो फायदो ना. तूं एका विकाक पळय जोडटा तें तूं एका म्हयन्याक जोडटा. आमी एका विकान जर प्रोडक्शन काडलें आमी म्हयन्याचो पेमेंट काडटा. आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता एका सिजनाक 6 म्हयन्यांक 1-2 लाख तरी जोडटा. युथाक हें फुडें सरूंक जाय. कित्याक यूथ तर फुडें सरली ही जमीन आमची उरतली, ना जाली ही जमीन वयतली. ताका लागून यूथ तर आमचे भितर सरत जाल्याच ही जमीन आमकां आनीक कल्टिवेट करूंक मेळटली. पूण फाटल्या दिसांनी बाबुशान बरो हेल्प केल्लो. बाबूश तेजे बायलेनूय बरो हेल्प केल्लो. जेनिफर मुसरत आमचो सरपंच जानू तेणीय बरो हेल्प केला. आनी आदलो आमचो सरपंच अग्नेल डिकुन्या हो तर आमच्या फाटल्यान जाल्लो हें तें करपाक. पूण आतां जालां कितें,
हे जे आमकां पळय ते दिता सारें दिता पूण कितलें 5 किलो 5 किलो सारें कांय जायना जवळ जवळ आमकां 2-3 पोतयो लागता ते भाशेन तर दीत आमी हेज्यानूय बरें करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर ताळगांवच्यान समीप नार्वेकर.